4 दीस पयलीं तुमी पळयलें की कतार एअरवेजान एक डिसिजन घेतलां की दाबोळेच्यान मोपा शिफ्ट जावपाचें. आनी हें डिसिजन केन्ना येता जेन्ना प्रधानमंत्री दोहा गेल्लो ताचे एक्झॅक्टली 12 दिसांनी कतार एअरवेज हें डिसिजन घेता. काल गोंय राज्याचो भारतीय जनता पार्टीचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रान एक्विजिशन केलां की GMR कंपनी ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन दबाव हाडटा आनी तांणी तें शिफ्टिंग केलां. सो तुमी क्रोनोलॉजी अंडरस्टँड जायात. हाचो अर्थ व्हेरी सिंपल की GMR कंपनी नरेंद्र मोदीचेर प्रेशर हाडलो. नरेंद्र मोदी जेन्ना दोहा गेलो तेन्ना ताणें थंयच्या कतार एअरवेजाचेर प्रेशर हाडलो आनी ते आतां मोपा हे शिफ्ट करतात. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी आनी खास करून सावथ गोवाच्या लोकांनी दोळे उगडपाची गरज आहा की हें सरकार आनी हो नरेंद्र मोदी फक्त लोकांक फटींग आश्वासनां दिता. जे आज बारीक लोक सामान्य लोक जे आज टुरिजमान सावथ गोवान आसात, जांचे टॅक्सी आसतल्यो, हॉटेलां आसतलीं, ह्या सरकाराक ते गोंयकाराचे कांयच पडलेलें ना आनी हे फक्त फेक आश्वासनां दिता. आनी तांच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रान हें दाखोवन दिलां की GMR कंपनी सरकाराचेर दबाव हाडटा आनी हें सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्टाचेर बेजिसाचेर हें चलता.